खापरेश्वराच्या देऊळ बांधपाक अल्कॉन शोरूमाच्या मुखार जागो निश्चित केला. प्रसादूय जाला. आता कोणेच राजकारण करचे न्ही म्हूण खापरेश्वराचो भक्त सर्वेश पेडणेकार उलयलो. जे जाग्यार आमकां जेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें की मिस्टर हे आमचो रोहन खंवटे सर आनी CM प्रमोद सावंता कडल्यान कितें की आपूण तुमी एक जागो पळया आनी आमी तुमकां देवूळ बांदून दिता म्हणून कितें. सो आमी एक जागो पळयला हांगासर. तेजर आमी प्रसादूय घेतलो काल. आमकां सगळ्या सारको प्रसाद बीन सगळो मेळ्ळो. कांय प्रॉब्लम ना, कांयच जावचें ना. आतां आमी फाल्यांच्यान काम चालू करतले हांगासर. लोक कितें पॉलिटिक्स बीन करतात तेतून आमकां पडोवन गेल्लें ना, कांयच पडोवन गेल्लें ना. आमकां फक्त जाय आमचो देव शिमे भितर रावल्लो आनी तें आमकां गव्हर्मेंटान रोहन खंवटे सर आनी CM अंडर जें कितें आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करून दिता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी हें केलां, सर्वे बीन सगळो जाला. सो त्या प्रमाणे प्रसाद बीन सगळें जालां. आतां आमच्या वांगडा गव्हर्मेंट आहा, MLA आहा, सगळे आहा. ते हे देवासन जागो आमी पळय हे केला, त्या जाग्यार आमचें व्हडलें देवूळ जातलें. तेन्ना मातशें हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सगळ्या गांवकारांक की वांगडा सगळे जाण येवन कितें तें करया. हे पॉलिटिक्स बीन तितून कांयच ना. खापरेश्वर देवस्थान समितीच्या अध्यक्षाची घरकान्न म्हणटा थंय राष्ट्रोळ्याचें स्थान. शिमेच्या देवाक आपल्याक जाय थंय हालोवपाक मेळचो ना. थंय राष्ट्रोळ्याची घुमटी आसा. थंय राष्ट्रोळ्याचे जे बनियन ट्री असले ते सुद्दां सरकारान व्हेले. आनी हो खापरेश्वर हांगासरलो जागेचो तो तेच्या घरान व्हरून तुमी दवरूं शकना. राष्ट्रोळ्याच्या जायना तशें ते सगळे पॉलिटिक्स तांकां प्रसाद कसलो जालो कितें जालो हांव नकळें. ह्या देवाक तूं हालोवं शकता. खंयसरच तुमी पयल्या खंयच्या सिमेकाराक हारयल्ले आसा. पॉलिटिशियनाचे कांय वयचे न्ही. ते पॉलिटिक्स करताले, मलाई खाताले, वयतले. काँग्रेसीचो मणिकराव ठाकरे म्हणटा सरकारान देवूळ मोडटना देवळाची समिती आनी लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले. दांडगायेन देवूळ मोडप सारकें न्ही. की अशा प्रकारच्या जनतेच्या आस्था पायदळी तुडवायचं अशा प्रकारचं BJPचं तंत्र आपल्या सर्वांना दिसून येत आहे. विकासाला विरोध नाहीच, बिलकुल नाही, तो करूही नाही. परंतु यासाठी आस्था जी आहेत लोकांच्या ते जोपासण्याची गरज आहे की नाही. आणि ज्या पद्धतीने प्रत्यक्षपणे या ठिकाणी पाहतो आहोत, मग त्या ठिकाणचा रोड जो आहे त्या तिथून जाते ना, एक झाड पाडलं ठीक आहे, परंतु मंदिर त्या ठिकाणी पाडण्याची काही गरज होती असं मला वाटत नाही. राखणदार एक शिमेवयलो देव ताका तुम्ही काढून आता दुसरीकडे व्हरता आणि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुपाक हाडून तुम्ही सांगता की आम्ही कमिटी, आम्ही स्थानिक लोक, आमकां मंजुरी आसा हांगाच्यान व्हरून थंय आमचो डिमांड आसा की मुख्यमंत्र्यान ते आनी खंय व्हरून दुसरीकडे घालचें न्ही. तुमकां तुमच्या कम्फर्ट लेवलाक व्हरून तुम्ही दुसरीकडे घालूं नाका. म्हाका दिसता गोंयांत प्रत्येक हिंदू मनीस हिंदू धर्मात जे बिलीव करतात ते आमची एक प्रथा आसा की आमी देवाचो प्रसाद घेता. तुम्ही घ्या मरे, बाकीचे तुम्ही सगळ्या गोष्टीक तुम्ही प्रसाद घेता वचून. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.